शिगमोत्सव 2026च्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव सगळे आमचे पदाधिकारी घेवन हांव एज अ उपाध्यक्ष म्हणून शिगमोत्सव समितीचे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। तर अंदूचो आमचो जो शिगमो आसा शिगमोत्सव तो 11 मार्च ह्या दिसा जावपाचो आसा सांखळे। तरी सगळ्यांचे स्वागत आसा आणि प्रोग्राम आमी दर वर्सा प्रमाणे 2 दिसां खातीर दवरला। आदल्या दिसा 10 तारखेक एक प्रोग्राम जातलो ऑल गोवा सोलो डान्स कॉम्पिटिशन ओपन फॉर ऑल आणि तशेंच आदल्या दिसा आमी महिला मोर्चाचे महिला दिवसाच्या प्रित्यर्थ सांखळे आणि डिवचुलेच्या मॅरीड महिलां खातीर पारंपारीक वेशभूषा स्पर्धा दवरला। पारंपारीक हितून तुमी मागीर हिस्टॉरिकल खंयची कॅरेक्टरां तुमी करूं येता। सो आदल्या दिसा तो जातलो रवींद्र भवन सांखळे हांगा। तरीच अंदूचो जो रूट आसा पळय तो एक्चुअली आमी करूं रवींद्र हावजिंग बोर्ड ते सकयल हॉस्पिटल ते आमी शिवाजी महाराज असो केल्लो। पण अंदू जी स्पिडीन कामां चालू आसात आमच्या सांखळेन त्या प्रमाणे सगळ्यांच्या सोयी खातीर अंदूचो जो रूट आसा तो कॉलेज जंक्शन सांखळे आमचे सरकारी गव्हर्मेंट कॉलेज जंक्शन ते हावजिंग बोर्ड जंक्शन असो जो रूट आसा असो आमी केला। पोरूच्याच भशेन परत एकदा अंदू आमी गुगल फॉर्म केला। त्या गुगल फॉर्मान सगळ्या इच्छूक म्हणजे रोमटा मेळ फोक डान्स मागीर आमचे जे प्रोसेशन्स आसात बाकीचे सगळे तांच्यांनी हे गुगल फॉर्माचेर फॉर्मां फिल करचे आणि फॉर्मां फिल करपाची शेवटची तारीख जी आसा ती आयतार पर्यंत आसा। आणि त्या उपरांत आमी सोमारा म्हणल्यार 9 तारखेक लायव्ह लॉट्स काडटले आणि नंबर्स दितले रोमटा मेळ किंवा बाकीच्या सगळ्या पंगडांक। त्याच्या प्रमाणे टायमींग दिल्या प्रमाणे त्या पंगडांनी त्या टायमार ॲट द मोस्ट 15 मिनटाच्या फाटी फुडें जावन त्या टायमार रेडी आसचे हाजीर आसचे आणि जर येवना जाल्यार आमी डिस्कॉलिफायड करतले। हाचें मेन कारण म्हणल्यार दर वर्सा हे फ्लोट्स आसता जी उत्सक लोक आसता पळोवपाक हे सगळे रोमटा मेळ बीन खूब उशिरा जाता आणि सकाळचे 5 पर्यंत चलता आणि सगळ्यांक जी विरजण पडटा मजा पळोवपाची। सो तेज्या खातीर आमी सारके टायमारूच अंदू आमचें प्रोसेशन सुरू करतले। तरीच रोमटा मेळाची मोड जी आसा ती एका पंगडान एकीच कडेन सादरीकरण करप पण मॅक्झिमम टायम जो आसा तांकां 30 मिनटां आणि 20 ते 30 मिनिट्स अशें म्हणून लास्ट 30 मिनिट्स मॅक्झिमम टायम। ताच्या फुडें आमी जर मोड जर चड वाडली जाल्यार मात्र डिस्कॉलिफायड करतले आणि त्या पंगडाक प्रायज दिले वचचे ना। सगळ्या रोमटा मेळ पंगडांनी हाच्यो नोंद घेवची। अशें जर करत जाल्यारच हे सगळे ह्या टायमार सुटसुटीत आणि टायमार जातले। सो परत एकदा सांगता आमचो जो रूट आसा तो कॉलेज आमचे गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे ते हावजिंग बोर्ड जंक्शन हांगा पर्यंत जातले आणि सगळ्या आमच्या लोकांनी तशेंच स्पर्धकांनी हाची नोंद घेवची आणि आमकां कॉपरेट करचें। देव बरें करूं। समिती 2026 तर्फे 26च्या आमच्या सांखळे शिगमोत्सवाचे आमचे प्रोग्राम जो मंगळार आणि बुधवार म्हणजे 10 आणि 11 तारखेक जो जातलो तो 10 तारखेचो आमचो जो प्रोग्राम आसा तो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन फॉर मॅरीड वुमन्स सांखळे आणि बिचोले म्हणजे बिचोले तालुका पुरतो। सो तो जातलो। ताका फर्स्ट प्रायज आसतले 5000, सेकंड प्रायज 4000, थर्ड प्रायज 3000, फोर्थ प्रायज 2000 आणि फिफ्थ प्रायज 1000 अशी ताका प्रायज आसतले। आणि तेजो जो टायम लिमीट जो आसतलो तांकां जो ओन्ली 2 मिनिट्स। आणि हे जो आसतलो थीम जो आसतलो ती ट्रेडिशनल म्हणजे पारंपारीक हें आसतली। तसोच ऑल गोवा डान्स सोलो कॉम्पिटिशन अबव 15 इयर्स भुरग्यांक आसतले। सो ते बी तशेंच आसतले म्हणजे तेजो फर्स्ट प्रायज 6000, सेकंड प्रायज 4000, थर्ड प्रायज 3000 आणि फोर्थ आणि फिफ्थ प्रायज 2000। ही दोनूय कॉम्पिटिशन टायम लिमीट आसतलो 5 मिनटां। ही दोनूय कॉम्पिटिशनां खंय आनी खंयच्या टायमार आसता? ही दोनूय कॉम्पिटिशनां आमच्या जी मेन स्टेज आसतली रवींद्र भवना कडेन त्या स्टेजीर आमची ही दोनूय कॉम्पिटिशनां जातली। 4 आमची इनॉग्रल फंक्शन बाकीचे जाल्या उपरांत ती फंक्शन हे स्टार्ट जातले प्रोग्राम। आणि जे तेंचे इन्चार्ज जे आसा आणि तेजे नंबर जे आसा ते आमी जी जशें मॅडमी म्हटल्यार जी गुगल फॉर्मां केल्या तेजेर तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमचे इन्चार्जांचे दोनूय फॅन्सी ड्रेस आणि डान्स कॉम्पिटिशन तेजेर आसा। तशेंच सेकंड डे 11 मार्च जो आमचो मेन हेजो शिगम्याचो हें जातलो तो आमचे फॉर्मल फंक्शन आमचे CM सर येतले। CM सराचे तर्फे 3 आमी टायम दिला। 3 सुरू जातले म्हणजे आमचे अध्यक्ष आसा CM आणि तेजे उपरांत
फोक डान्स स्टार्ट जातलो आनी फॅन्सी ड्रेस ऑल गोवाचे ते आमी स्टार्ट करतले चारांक आनी तेज्या उपरांत रोमटा मेळ सुरू जातलो आनी रोमटा मेळा उपरांत फ्लोट्स येतले एज युजल चित्ररथ. सो फोक डान्साची जी प्रायजां आसा आमची ती फर्स्ट प्रायज 20, मागीर 15, 10, 8, 5,000 आनी 4,000 आसा फोक डान्साची. तशीच फॅन्सी ड्रेसाची सिनियर कॅटेगरी आहा. फॅन्सी ड्रेसाची 2 कॅटेगरी केल्या. सिनियर कॅटेगरीक 7,000, सेकंड प्रायज 5,000, थर्ड प्रायज 4,000, फोर्थ प्रायज 3,000, फिफ्थ प्रायज 2,000, सिक्स्थ प्रायज 1,000 आनी 1,000ची 4 कॉन्सोलेशन प्रायज. तशेंच ज्युनियर कॅटेगरीक फर्स्ट प्रायज 5,000, सेकंड प्रायज 4,000, थर्ड प्रायज 3,000, फोर्थ प्रायज 1,500, फिफ्थ प्रायज 1,000 आनी सिक्स्थ प्रायज 500 म्हणजे ती कॉन्सोलेशन वयता. तशेंच रोमटा मेळाची आनी ह्या वर्सा आमी कितें केलां, रोमटा मेळ आनी चित्ररथाक एकूच प्रायज मनी हें केलां, सेम दवरला. सो फर्स्ट प्रायज दोगांकूय आसतलें 45,000, सेकंड प्रायज दोगांकूय आसतलें 30,000, थर्ड प्रायज 25,000 आसतलें, फोर्थ प्रायज 15,000, फिफ्थ प्रायज 10,000, सिक्स्थ प्रायज 7,000 आनी 4,000ची 6 कॉन्सोलेशन हें आसतलें. तशेंच आमी ह्या एका फायर वर्क करपाचें ना म्हणून आमकां गोवा गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन येयलां. फायर वर्क्स आनी हे सामकें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. आनी जशें मॅडमीन सांगलां की 20 मिनटां भितर रोमटा मेळान तो हे आमचो स्पॅम जो 500 मिटर जो 600 मिटर कितें आसतलो तो कंप्लीट करपाचो तेंच्यांनी. आनी आमी जशें गुगल फॉर्मार हें दितलें आनी लॉट्स काडटले तेज्या प्रमाणे तेंच्यांनी टायमार येवपाचें, टायमार येवन हांगा परफॉर्मन्स दाखोवपाचो कळ्ळें. आनी इतलेंच. आनी हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन की म्हणजे जशें आमी हे रावतले तशें आमकां कॉपरेट करपाचें, हें करपाचें ना. कित्याक रोडाक लागून खूब कंजेशन जाल्लें आसा सांकळेन. बायपास रोड आमकां कसोच हें ना, तरी कसो तरी आमी एडजस्ट करून हें केल्लो आसा. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, जो फ्लोट्स रोमटा जावं फोक डान्सवाले जावं कोण येतले, सो तेंच्यांनी मातशें टायमार येवपाचें आनी टायमार परफॉर्म करून आमकां कमिटीक जावं सगळ्या लोकांक हे कॉपरेट करून हें करपाचें.